नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या बुलेटिनान हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता। आता नदर मारूया हेडलायन्सांचेर। युक्रेनांतल्यान दिल्लीन परतल्ले गोंयचे रुपल गोसावी मंगळारा गोंया आयले। गोसावी सदनाचे उपनिवासी आयुक्त विकास कांबळेन फुलातुरो आनी मिठाय दिवन दिलो येवकार। साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पान ग्रीन रेव्होल्यूशन प्रयोग यशस्वी। कोयराचे सारे करून घालतात झाडां। पंप हाऊसाचे काम थांबयात नाजाल्यार वयतले कोर्टान कासरवणीच्या लोकांनी दिली शिटकावणी। वेर्णाच्या लोकांनी आडयले कोळशाचे ट्रक। सकाळच्यान 20 खाली केल्ले कोळसो ट्रक। पणजे बाजारात जळीमळीक पातळ्ळा कोयर। वेवस्था आसा मात लोकांची बुरशेपणां। गोंयान व्हडा उमेदीन मनयली शिवरात्र। जायते कडेन आयोजीत केल्ल्यो खासा कार्यावळी। आनी आता खबरो विस्तारान। रशिया युक्रेनामदी गैर चालूच आसा। कितल्याशाच युक्रेनियन नागरिकांक ह्या युद्धान जीव वगडावचो पडला। ह्या भिरांकूळ परिस्थितीन गोंया खातीर धादोसकायेची गजाल म्हळ्यार गोंयचे एक विद्यार्थी युक्रेनाच्यान गोंया आयले। युक्रेनांतल्यान दिल्लीन परतल्ले गोंयचे रुपल गोस्वामी हे विद्यार्थी मंगळारा गोंया आयले। गोवा सदनाचे उपनिवासी आयुक्त विकास कांबळेन फुलातुरो आनी मिठाय दिवन ताका येवकार दिलो। जायते भारतीय नागरीक थंय आडकून पडिल्ल्यान तांचे घरचे चिंतेंत आसात। अशा वेळार गोंयची धूव युक्रेनासावन सुरक्षीतपणान गोंया पावली। Actually, our PM and also our CM. So because of them, I came here safely. All about the provisions and everything. Even in Romania, even the embassy, Indian embassy was so much helpful. They also help in many ways, all the requirements, and at the border also. You can how khoi ravatale thoi tar kidet nahle. It was very safe. Very much. It is the safest. Still now, it is the safest place in Ukraine. So I did I was not in any situation like that. I didn't saw any such situation. And even the border I crossed within the one day. Embassy contacted us by list. They may have list from the university. They got from the university, so they contacted us directly and they coordinated everything. पहिले सुरुवातेकूच सांगता कोड इज स्टील ऑन. So I have come in my personal capacity and because it is my constituency as well. हांव मुद्दम रिसीव करपा येयला. I think from a war torn area जे गैर आसात थिंगासून एक पीसफूल प्लेस लायक गोवा परत घरा पावप म्हळ्यार एक सगळी बऱ्यांतली बरी गोश्ट जाल्ली आसा. आनी तुमकां खबर आसा ऑपरेशन गंगा हांव चड उलयना कित्याक एगेन बाउंड बाय द कोड. आमचे सगळे कोणे हे स्थिती हाडला आनी सगळे आमचे इंडियन कोण आहा तांकां परत हाडपा आनी चड खास करून आमचे गोंयकारांक परत हाडपाची स्थिती हाडला. खास करून आमचे माननीय प्रधानमंत्री हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी म्हाका दिसता आमी सेफली सगळ्यांक गोंयान परत हाडपाक शकतले कित्याक होच आमचो एफर्ट जावन आसा. कोयराचेर योग्य प्रक्रिया करून साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पान ग्रीन रेव्होल्यूशन सारखी मोहीम राबोवन सैम सांबाळपाक हातभार लायला। ओल्या कोयरापासून सैमीक पद्दतीन सारे तयार करतात आनी उपरांत ते मातयेन मेस्तुरात करून ताचो वापर झाडां खातीर करतात। झाडां लावपाची ही मोहीम फकत फुलां आनी फळांच्या झाडां पुरतीच मर्यादीत दवरिनात जाल्यार तातूंत वखदी झाडांचोय आस्पाव केला। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट।
डंपयार्ड पयलीं क्लियर केलो गव्हर्मेंटान सगळो आनी तो भायरचो हिप पयला पळय तुमी तो येता तो कवर करून दवरला तो आसा RDF बिफोर 2016 तो सेग्रिगेट करून डिस्पोजल करपाचो उरला फक्त सो तो हांगा लायंग आसलो सो तेका लागून हांगा सगळी जमीन जी आसली ती ग्रीन लँड डेव्हलपमेंट झोन चालू आसा सो जितली झाडां लायल्या ती आमी पयलीं लँड डेव्हलप करता माती घालून ही सगळी खडपाची जमीन ती खडपाच्या जमनीक पयलीं माती घालून मागीर तेजेर कॉम्पोस्ट घालून तेचेर लेयर क्रिएट करून त्याच्या वयर झाडां लायल्यात ओके पण झाडां कसली कसली लायतात तुम्ही सध्या दिस इज म्हणजे फ्रूट बेरिंग ट्रीज मागीर फ्लावरिंग ट्रीज वॉट एव्हर एवरीथिंग मोस्टली हांगासर क्रिपिंग्स दिसतात क्रिपिंग्स ती लायल्या कित्याक ती आमची नर्सरी आमी डेव्हलप केल्या आतां ही पळय तुमी हांगा माड लायला फुडें मँगो आसा हांगासर नीम आसा एक पिंपल आसा परत मागीर बॅनियन ट्री आसा केळी आसा डिफरंट व्हरायटी ऑफ ट्रीज लायल्या सो अलॉंग विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट तुमचे हांगासर ग्रीन रेव्होल्युशनरी बीन आसा पयली ग्रो करतली आमचीच कंपोस्ट आमचीच सॉयल घेवन त्याच्या उपरांत ती मागीर झाडां लायतली ही एक्चुअली आमी लॉनाचेर लायता फॉर ब्युटिफिकेशन लॉनाचेर सायडीक एजीस ते चिकूय आमचे ते आमीच केल्या खंयचेच परिस्थितीन बैलपार न्हंयचें उदक घुंवडावपाक दिवचे नात अशें कासरवणीच्या लोकांनी निश्चय केला सद्याक जो प्रकल्प आसा तो बंद करचो अशी मागणी ताणें केल्या पर्यावरण मोगी अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी मंगळारा ह्या प्रकल्पाची पळोवणी करून लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो हो प्रकल्प पुरायेन बेकायदेशीर आसा तेन्ना आतांच काम थांबयलें ना जाल्यार फुडाराक पेडणेकार उदका खातीर पादेशीर जातले अशी भिरांतूय ताणें ह्या वेळार उक्तायली सरकारान हो प्रकल्प बंद केलो नाजाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या आमी पेडणेचे लोकांक सांगू सोदतात की तुमकां फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक उदक आसपाचें ना ह्या भशेन सरकार हे प्रकल्प करतात जे तुमचे न्हंयेत उदक आसा जे कनालात उदक आसा जे तुमचे दोंगरांनी उदक आसा ते सगळे सोंपोवन फकत हे व्हडले व्हडले एअरपोर्ट कासिनो हॉटेलां खातीर हे उदक व्हरपाक हे प्रकल्प सगळे चालू आसा हो जो आमचे दोळ्या मुखार वयलपार हो जो प्रोजेक्ट चालू आसा हो फक्त मोपा एअरपोर्टा खातीर चालू आसा आनी हो कंप्लिटली इल्लीगल आसा आनी हो इल्लीगल आसपाची जायती कारणां आसा पयलीं म्हणल्यार न्हंयेचें उदक मिनिमम जाय पडटा ताची स्टडी कांय करूंक ना आनी सद्या जे न्हंयेत पोल्युशन चालू आसा हे प्रोजेक्टा लागून ताका लागून सगळे जीव जंतू मरत आसा पूण सगळ्यां व्हडलो इल्लिगॅलिटी म्हणल्यार हे जे जाग्यार हे काम करतात ताका तांचे कडेन परवानगी ना कायद्या प्रमाणे ते जमनीत हो प्रकल्प करूंक जायना हे कंप्लिटली इल्लीगल आसा आनी गांवचो लोक सगळो जो हेजे विरुद्ध तो झगडटा तो हाजे विरुद्ध मुखार वतलो पूण गरज आसा की पेडणेकारान आतां दोळे उक्ते करून भायर सरोंक जाय आनी हे जे तुमचे उदक चोरपाचें जे चालू आसा ते आयजूच बंद करूंक जाय नाल्यार फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक उदक आसपाचें ना कोळसो डंप करून आमच्या पाचव्याचार गांवची तुमकां वाट लावपाक दिवचे नात अशें म्हणीत नागव्याच्या थळाव्या लोकांनी वेर्णा स्टेशन डेपोचेर वचून कोळसो डंप करपाचें काम आडायलें मंगळारा वेर्णा रेल्वे स्टेशना कडेन कोळसो खाली केलो पळयत थंय कोळशाचे दोंगर दिश्टी पडटात सकाळच्यान 20 ट्रक कोळसो खाली केल्लो जाल्यार 30 परस चड ट्रक खाली करपाचे आशिल्ले पूण थळाव्या लोकांनी धांव मारून कोळसो खाली करपाचें काम आडायलें कोळसो हाताळपाची कसलीच कागदां नासतना हो कोळसो खाली केल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात पळयात तांचें म्हणणें अराउंड 1:30 सुमार 1:30 वरांचे सुमार म्हाका फोन येयलो आमगे नागवा सांकवाळ सकूर कारवाल थंय गेलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो वेर्ना रेल्वे स्टेशनाचेर कोल आनी डंप केला व्हडलें मावंटन एशें केलें म्हणून हांव काळें धप्प उठवलो हांवें म्हणलें तूं थिंगा राव हांव येता धप्प उठवलो आनी दोग जाणां फोन केलो हांवें दिल आमगे एक्सपांच जेबी तांकां फोन केला थिंगा ये आमकां येयले आनी आमी येयले जाल्यार थंय एक अराउंड 20 ट्रक सुमार हे तेणी खाली केले आमच्या पयले आमेश न्हवणे आनी आतां याचो अराउंड 20-30 ट्रक मायज बोलो आहाय तेको ये निचाल जाल्यार हिंगा तेंगेलो कोण इन्चार्ज कोण ना
विदांता आर्ट म्हणटाय ते थिंगसोन तांकां हिंग पास कांय ना थिंग हिंग अनलोड करपाक हिंग संपरपाक त्या कडेन कांय डॉक्युमेंट ना रेल्वे मनशा आपयन हाडलो इन्चार्ज ताका तोय सारको ताका कांयच खबर ना ते कितें बेश्टे पास दाखयता ते बिचोलीसून थिंगसोन व्हरपाचे म्हळ्यार हिंग आमगे हिंग रेल्वे स्टेशनार भरपाचें त्या कडेन कांयच ना आनी आमगेलो डिपो म्हणटाय तो आमगेलो फकत क्लोज व्हरपाचो सारे वता जाल्यार बॅग वताय सिमेंटा बॅगां कोला देखून बॅग वताली ह्या ते सडनली आज आमी चयलां थंय ओपन आनी हें जालें जाल्यार वास्को एकला आमगे बाबून त्रास काटाय कितलो लोक थिंग मोन गेलो भुरग्यांक त्रास जाले आज ते थिंग बोर्ड जाता आज म्हाका ते हिंग येयलाय आनी तांकां दिसलो हिंगा कांय घर नाय म्हणटरी हिंग कोणाक कळपा ना म्हण हिंग सोकराक कोण फोन केलो आनी सोकरान म्हाका फोन केलो आनी आमी सगळे हिंग एकठांय जाले आनी आमी आतां तांकां येता हांवें सांगलें तांकां पयलीं बंद कर म्हूण जेसीबी घेवन हाली कोताले ट्रक हाचे हाली कोताले तांकां पयलीं बंद कर हे हाली केलें ते बंद केला पुलीस आहा पयलाय कलेक्टराक कॉल केला कलेक्टरान SDM धाट म्हळ्यार SDM मामलादार येवपा हांवें आतां पणजे बाजारांत डस्टबीन आसून लेगीत बाजारांत येवपी लोक ताचो वापर करिनात सगळ्यांक जळीमळीक कोयर पडिल्लो दिश्टी पडटा पणजे ही गोंयची राजधानी आसाच त्या भायर पर्यटनाचे दृश्टीन पणजेक खासा म्हत्व आसा देश विदेशांतले पर्यटक पणजेन येतात स्मार्ट सिटी खालाक जायते प्रकल्प चालू आसात पूण कोयराची समस्या अजूनय सुटावी जायना पणजेच्या रस्त्यांचेर जायते कडेन प्लास्टीक आनी हेर कोयर दिश्टी पडटा मार्केटानूय कितलेशेच कडेन कोयर दिसून येता मार्केटाच्या वण्टी जाल्यार थुकून थुकून सामक्यो रंगोवन सोडल्यात पणजे महापालिकेन हाचेर लक्ष घालून संबंधिताचेर कारवाय करची अशें पणजे निवळ करची अशी मागणी जावपाक लागल्या काल महाशिवरात्र पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली पणजे वास्को फोंड्या सांखळे तशेंच जायत्या कडेन लोकांनी सगळ्यांनीच देवळांनी लायनी लायिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा कोरोना संक्रमण उणें जाल्ल्यान ह्या वर्सा महाशिवरात्र उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयल्ल्याचें दिश्टी पडटा जायत्या कडेन भाविकांनी अभिषेक घेतलो गोंयांतल्या उजो पालोवपी दळान 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2021 ह्या काळांत उजो आनी हेर अपघातांनी 287 मनशांचे जाल्यार 616 जानेरांचे मनशांचे जाल्यार 616 जानवरांचे अशे वट्ट 903 जीव वाटयल्यात ह्या काळांत 51,86,84,564 रुपयांचो म्हालवज वाटावपाक दळाक यश मेळ्ळां ह्या काळांत
उजो पालोवपी दळान 1696 उज्याचे जाल्यार 4488 हेर आपतकालीन मेळून 6184 संदेश हाताळ्यात. तातूंत 43 आकांताळ्या उज्याचे संदेश जाल्यार 4 बनावट संदेश आशिल्ले. उजो पालोवपी दळान वयल्या काळांत उज्यांतल्यान 5 मनशांक जाल्यार एका जनावराक जाल्ल्या अपघातांतल्यान 282 मनशांक आनी 615 जानवरांक वाटयल्यात. ह्या काळांत दळान 43,85,82,000 रुपयांचो म्हालवज उज्या पासून वाटयलो. तिळारी कनालान पंप बसोवन 5 MLD उदक मोपा विमानतळाक दिला. ताका लागून पेडण्या नागझर वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयला. शेतकारांक जाय तशें उदक वापरपाक मेळना. दुसऱ्या वटेन शेतांक उदका पुरवण करपा खातीर जे कालवे आसात ते कांय सुवातांचेर फुटून उदक फुकट वता. शेतकारांचे हित पळोवपाक भाजपा सरकाराक ही गजाल कशी लक्षांत येना होच मुळान प्रश्न आसा. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असो नारो दिवपी भाजपा सरकाराक खऱ्यांनीच गरीब शेतकारांचे पडून गेल्ले आसा काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाला. मोपा विमानतळाक लागून शेतकारांच्या हिता आड वावर करपी सरकाराक केन्ना म्हण जाग येतली काय. हांव सध्या नागझर ह्या वाठारात आसा आनी ह्या वाठारांतल्यान एक 2 किलोमिटर अंतराचेर आमचो 13वो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो ग्रीन फील्ड म्हणून वळखपी मोपा विमानतळ जाता. ह्या प्रकल्पा खातीर जे उदक जाय त्या उदकाची सरकारान आयज मेरेन सोय केल्ली ना. परंतु फाटल्या सरकारान काँग्रेसच्या सरकारान पेडणे तालुक्याक जलसिंचन विभागांतल्यान जायत्या ठिकाणी जंय चडांत चड शेती आसा थंय पाटबंधारे म्हणजे हे कालवे बांदलेले आनी ह्या कालव्यांतल्यान तिळारीचें उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचो सरकारान यत्न केल्लो. पूण आतांच्या सरकारान जे नवीन प्रकल्प येता त्या प्रकल्पांक उदक खंयचे लागतले तेची सोय करच्या पयलींच प्रकल्पाक मान्यता दिल्या आनी आता शेतकऱ्यांचे उदक जे तिळारी प्रकल्पांतल्यान येता ते उदक आता ह्या कालव्यांतल्यान येता. ते उदका खातीर हांगासर 2 पंप बसयल्ले आसा आनी हे पंपांतल्यान मोपा एअरपोर्टा खातीर दिसाक 5 MLD उदक वयता असो एक अंदाज आसा. हांगासर जे 2 पंप बसयल्ले आसा त्या पंपांतल्यान एका सेकंदाक 100 लिटर उदक ओडटा अशी ह्या पंपाची क्षमता आसा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोविंद गवडे, गोंय राज्याचो कला आनी संस्कृतीक मंत्री. आज खूब खोशेची गोश्ट आसा की गोमंतक कोंकणी नवो TV चॅनल सुरवात करता आनी त्या संदर्भान तांकां हांव लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करतां. गोंयच्या हिरक महोत्सवाच्या निमित्त गोंयचो इतिहास आनी गोमंतक हे जे वर्तमानपत्र जें आशिल्लें तें बरेचशे गोंयच्या लोकांक भावलेलें आसा. जे विशय सबंद गोंया भितर आज तेणीन मांडिल्ले आशिल्ले
तेच विशय ज्वलंत विशय घेवन ते मुखार आयिल्ले आसात आनी अशाच तरेचे कोंकणी टीव्ही चॅनल जो आसा ताणीन गोंयचे साबार विशय मग ते सरकाराच्या विरोधान आसूं किंवा ते सरकाराच्या बरोबर आसूं उद्देश एक आसपाक जाय की चॅनल म्हणटा बरोबर गोंयच्या लोकांक किंवा सबंद जगा भितर जे आमचे गोंयकार जे भाव जे आसात तांकां पर्यंत पावपाक जाय गोंयान सद्या कितें चल्लां गोंयान अवती भोवती कशे तरेची आज कामां चलिल्लीं आसात आनी एकमेव माध्यम आसा तें म्हळ्यारूच चॅनल आनी हो कोंकणी चॅनल आज सुरवात करपाक जें पावल मुखार आज मांडिल्लें आसा त्या बद्दल परत एकदां हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतां कसलेच तरेच्या राजकीय दबावाक सुद्दां बळी पडनासतना कारण आमकां गोंयकारांक एक नवे विचार जे आसात त्या नवे विचारांनी आमी तांकां मुखार मार्गदर्शन करपाक जाय आनी जो पर्यंत जगाच्या कानाकोपऱ्यार किंवा ह्या गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या विंगड भागांनी ज्यो काही गोष्टी घडटात ते तश्योच तश्यो लावन आनी एकूच गोश्ट जेदे वेळाचेर राजकारणाचेर किंवा राजकीय व्यक्तीचेर बरेचशे लावन उलट सुलट एक प्रतिहल्ल करतात पूण तांची दुसरी बाजू आयकून घेवप हें प्रत्येक टीव्ही चॅनलाचें किंवा मिडियाची आज जबाबदारी जावन आसा आनी ती जबाबदारी तुमी पूर्णपणे पाडटले अशे अपेक्षा हांव तुमचे कडल्यान बाळगितां आनी परत एकदां ह्या कोंकणीच्या नवे चॅनलाक हांव लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करतां. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर. पेडण्या पालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचे बांदकाम नेटान चालू आसा. पालिकेच्या बांदकामा खातीर सुमार 8 कोटी रुपयांचो खर्च अपेक्षित आसा. सध्याक कदंब महामंडळ म्हयन्याक 34,000 रुपया भाडें फारीक करून पालिका तांच्या इमारतींतल्यान आपलें काम चलयता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां पेडण्या पालिकेचे काम देशप्रभूंच्या इमारतीन चालू आशिल्ले. निमाणे कडेन आतां पेडणे पालिकेक स्वताची बिल्डिंग मेळटली. हे बिल्डिंगेचे बांदकाम बेगीन पुराय करचे अशी मागणी जावपाक लागल्या. हयसर म्युन्सिपाल्टीचो वेव्हार बगलो मी. आदी बरो आसलो, देशप्रभूचे बिल्डिंगेन रावत हे म्युन्सिपाल्टी. आतां ते थंयसर घेतलात कितकेशेच हजार रुपया ह्या भाडा. त्या भाड्यान ही बेगीन जावची आनी भाडा वाचोवचो, गरिबाचे पयशे वाचोवचे असं म्हाका दिसता. आनी म्हणटय कित्याक पेडणेकाराचो एक बोजा वयलो ह्या माथ्यार एक वजा आसला, तो वजा म्युन्सिपाल्टी नश्ट करता असं म्हणा येता. आनी त्या कारणान ह्या बेगीन ह्या करचो स्टार्ट केलाच आसा, बेगीन करचो आनी अशें आमची अपेक्षा आहा सगळ्या जाणांची. मंगळारा दिसा फोंड्या आनी म्हापशेचो कार्निवल व्हडा उमेदीन मनयलो. दोनूय कडेन जाल्ल्या कार्निवल मिरवणुकेंत गोंयचे सैमीक समृद्धतायेचो आनी सोबीतकायेचे दर्शन जालें. सैमाचो सांबाळ करात, झाडां मारूं नाकात, रानवटी जानवरांची राखण करात, गोंयचे पारंपारीक वेवसाय सांबाळात अशे संदेश दिवपी चित्ररथांनी लोकांचे लक्ष केंद्रीत केले. त्या भायर भोवरंगी आनी भोवढंगी भेस केल्ले लोकूय आकर्शीत करताले. पळयात फोंड्या आनी म्हापशाच्या कार्निवल मिरवणुकीची खिणचित्रां.
कोयर एकठांय करपाचें काम पुरायपणान पंचायतीचें आसता. त्या उपरांत कोयराचें वर्गीकरण करून ताचेर प्रक्रिया करपाचें काम वेवस्थापन करता. सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक बार्देसांतल्यो सुमार 19 पंचायती साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांत आपल्या वाठाराचो कोयर धाडटात, जाल्यार उरिल्ल्यो 14 पंचायती तो धाडिनात. तशेंच 3 पंचायतींनी सुक्या कोयरा खातीर MRF सुविधा उबारूंक नात. कोयर एकठांय करून तो पावोवपाची पुराय जबाबदारी पंचायतीची आसता. मागीर ह्या कामाक पंचायती योग्य प्रतिसाद कित्याक दिनात असो प्रश्न पडटा. युक्रेन रशिया युद्ध दिसान दीस वाडतच आसा. इंडियन एम्बेसीन भारतीयांक ताकतिकेन युक्रेनाची राजधानी कीव सोडची अशी सुचोवणी केल्या. इतल्या मजगती गोंयकारांक धक्कोदायक आनी आंगार कांटो हाडपा सारकी गजाल म्हळ्यार बाणावलेच्या परेरा फॅमिलींतलो 19 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जॅडन हाणें आपलो जीव वाचोवपा खातीर इश्टाच्या मजतीन युक्रेनांतल्या एका बंकरान आलाशिरो घेतिल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या. हे कळ्ळ्या उपरांत गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर गौरंग प्रभू मर्णेकार हाणें परेरा फॅमिलीची भेट घेतली. सरकार बेगोबेग ह्या प्रकरणांत लक्ष घालून जॅडनाक गोंयान हाडचो अशी मागणी परेरा फॅमिलीन केल्या. आता पळोवया गोमंतक टीव्हीन केल्लो हो खास रिपोर्ट. कितें करतालो जेडन युक्रेना भितर शिकतालो? Jaden is studying veterinary medicine, DVM, there in Ukraine, in Sumy University, Sumy Agrarian, National Agrarian University. Sumy it is. So you got a call from any contact from his side after the war started? Contact from Jaden? Yeah, we are in touch with him. The internet is on, so every now and then we are in touch with him. We know he's safe. He's in the bunkers below the hostel, so they are safe there. Now the only problem is evacuation of these students. There are about 500 Indians all gathered in one hostel, so that the evacuation becomes easy. But the thing is, Sumy is on the east near Russia, so it is directly there's bombing and there's firing there at all times, very often. Whenever there is this bombing, they have to go from the hostel down to the bunkers. When there's little peace, then they go back to their hostel again. But evacuating them is becoming a problem because they have to be brought, they have to go out to the border from the east to the west, which will be more than 18 hours. And traveling at this point of time when firing and bombing is going on is very dangerous. So Indian Embassy is trying their best to help, but because of the firing and the bombing is becoming a problem. Any commission or Indian commission is in touch with you? Yes. NRI cell and all? Yes, Mr. Anthony contacted Jaden yesterday as well as day before yesterday day before he asked him whether everything was okay there, their condition, and whether they have food and water, and to pull on for some days. And yesterday he called again to ask for some details. He's in touch with all the Goan students there. Some have already gone, but those who are in the west, closer to the west, have already been evacuated. He has helped them, they are in touch with them. But these students who are on the east, they are in touch with them but not able to get them out from the bunkers of the hostels because of firing and bombing. वास्को मांगूर हिल वाठारांत अंबाबाई देवळा कडेन एका गॅरेजीक उजो लागून 4 गाडयांचें लुकसाण जालें. सोमारा सकाळीं हो उजो लागलो.
ह्या उज्यान 3 दुचाकी आनी एका चारचाकीचो लासून गोबर जालो. उज्याची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून हो उजो पालयलो. दुस्मानकायेंतल्यान कोणे तरी हो उजो लायिल्ल्याचे गॅरेजीचो धनी मोहम्मद इशान सांगता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काल हरवळ्या वचून महाशिवरात्री निमतान रुद्रेश्वर देवस्थानाचे दर्शन घेतले. ताच्या वांगडा ताची घरकान्न आनी हेर कांय कार्यकर्ते देवळांत उपस्थित आसले. बेल, फुलां आनी केळी दवरून दोगांयनी लिंगाचो अभिषेक केलो. मिठा शिवाय खाणा जेवणाक चव येना. गोंयांत कितल्याशाच कडेन पारंपारीक पद्दतीन मिठाच्या आगरांतल्यान मीठ काडटात. रायबंदरा मिठागरांतले मीठ काडपाचें काम नेटान चालू आसा. पारंपारीक पद्दतीन हें मीठ काडटना पळोवपाक मेळटा. नोव्हेंबर म्हयन्यान मिठागरांनी मीठ तयार करपाची प्रक्रिया चालू जाता. मिठाच्या आगरांनी साचून राविल्लो चिकल कुशीक काडून फुडली प्रक्रिया चालू जाता. पंचायत वॉर्ड फेररचनेच्या मुद्द्यावयल्यान दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव पंचायत वाठारांतले भाव आक्रमक जाल्या. आमचो वॉर्ड नंबर 3 फोडून आमच्या समाजांतले 88 मतदारांक वॉर्ड नंबर 4 घातल्यात अशें करतना आमकां काळखान दवरल्यात अशी कागाळ लोकांनी केल्या. आमचो वॉर्ड पयलीं सारकोच दवरचो तशेंच ह्या फावट आमकां आरक्षण दिवचें अशी मागणी रामचंद्र परवार आनी हेर भावांनी केल्या. नाजाल्यार येवपी वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. कारण आमच्या ह्या वॉर्ड नंबर 3 वोटी 115 आसा आणि बूथ 42 सगळे 175 आसा. तेन्ना आमच्या वॉर्ड नंबर 115 वोटींग 188 वोटींग काडले आनी गांवकार वाडा वॉर्ड नंबर 4 घातलेले आहा. तेन्ना हांव अशें उलोवंक सोदतां की आमच्या ह्या वॉर्डाचे पारंपारीक म्हणजे कितलीशीं वर्सां आमी वॉर्ड नंबर 3 आमी हांगा वोटींग केल्लेलें आसा आनी आमकां ती वॉर्ड नंबर 4 नाका. तेन्ना आमची वोटींग 4 जी आला ती आमची वॉर्ड नंबर 3 हाडची अशी हांव अपेक्षा करता. जाणटे आमचे हे करून गेले तेच वाटेचेर आमी चलता आनी मध्य मदीं हो फोडाफोड तुमी करता. कित्याक तुमकां कोणी दिला हो अधिकार तुमकां फोडाफोड करपाक? आमी हक्कान आमी वोटींग केला न्हू. आमकां आमच्या कोर्टान आमी वोटींग केला आनी तुमकां अधिकार हो कोणी दिलो हो फोडाफोड करपाक? तो मनीस आमकां समोर जावो. हे लोकांनी कोणी तरी अशें केलां की हे हांगातली तेंची वोटींग तोडून रिजर्व पोस्ट जातलो म्हणून हे कितें तरी घडीत काडलो अशें दिसता म्हाका. त्या खातीर मामलेदाराक हांव रिक्वेस्ट करता जशी आमची पयली आसली त्या जाग्यार आमची वोटींग हाडची आहा तशी. आमी नाल्यार वोटींग करचें ना. रशिया युक्रेना मदले सेगीत 7व्या दिसा गॅर चालूच आसा. सोमारा युक्रेन आनी रशिया हांच्यांतले उलोवप जाल्या उपरांत रशियेन युक्रेनाच्या वसणूक थळांचेर वार सुरूच दवरल्या. रशियेन खार्की शाराचेर तुफान गोळीबाराचो फार केलो. युक्रेनान लेगीत ह्या गोळीबाराक जबरदस्त प्रत्युत्तर दिलें. युक्रेनाच्या म्हणण्या प्रमाण आक्रमणा मजगतीं 14 भुरग्यां सयत 350 परस चड नागरीक मरणाक पावले. जाल्यार 1.5 दशलाखा परस चड लोक देश सोडून गेल्यात. इतल्या मजगती युक्रेनाचे अध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की हांणी रशियन विमानां आनी जहाजांचेर जागतीक बंदी घालपाची मागणी केल्या. जाल्यार फिफान लेगीत रशियेक विश्वचषक
सर्तींत वांटेकार जावपाक बंदी घातल्या, जाल्यार युक्रेनान शिरकल्ल्या भारतीयांक लेगीत आतां मायभुंयेंत परत हाडपाच्या यत्नांत बरोच वेग आयला. जाल्यार युक्रेनांतल्या भारतीयांक बेगोबेग युक्रेनाची राजधानी कीव सोडची अशी सुचोवणी भारतीय एम्बेसीन केल्या. दक्षिण पश्चिम रेल्वे क्रमांक 17315 तशेंच 17316 वास्को द गामा वेलंकनीन वास्को द गामा साप्ताहिक एक्सप्रेस सुरू जातली. एका प्रेस पत्रकारा वयल्यान एक्सप्रेस क्रमांक 17315 7 मार्चा मेरेन दर सोमारा सकाळी 9 वरांचेर वास्कोच्यान सुट्टली आनी दनपारा 12:25 वेलंकनी पावतली. दर मंगळारा रेल्वे क्रमांक 17316 वेलंकनीच्यान राती सुमार 11:15 वरांचेर सुट्टली. तिसऱ्या दिसा सकाळी 3:25 वास्को पावतली. तश्योच ह्यो रेल्वे कांय थळाव्या जाग्यांचेर प्रवाशां खातीर रावतल्यो. भलायकी संचालनालयाचे आदले उपसंचालक अष्टताशी साहित्यीक डॉक्टर भिकाजी घाणेकर सोमारा सांजे वेळार संवसाराक अंतरले. भलायकी विशयाचेर ताणें साबार कोंकणी, मराठी, इंग्लीश दिसाळ्यांनी बरीच वर्सां लिखाण केलां. रोमी कोंकणींतूय तांची पुस्तकां आसात. डॉक्टर घाणेकर 8 वर्सां गोंय संस्कृतीक आनी समाजीक केंद्राचे अध्यक्ष आसले. कोंकणी भाशा मंडळाच्या पणजे विभागाचे वांगडी, 3 वर्सां कला अकादमीच्या मंडळाचे वांगडी तर एस्ट्रोनॉमी फ्रेंड्स असोसिएशनाचे 10 वर्सां उपाध्यक्ष आसले. तांणी 51 वर्सां मांडो महोत्सवाचें सूत्रसंचालन केलां. तांकां गोंय राज्य कविता पुरस्कार 2005 तर थॉमस स्टीफन्स केंद्राचो 2010 पुरस्कार फावो जाला. तांच्या परिवर्ताचेर आयज काल दनपारा 3 वरांचेर सांतिनीज मसुंडीन निमाणे संस्कार जाले. डॉक्टर भिकाजी घाणेकर हो एक अष्टतासी मनीस आशिल्लो. 1965 तो मेडिकल सर्जन म्हणजे आतांचे इक्विवलंट MBBS म्हणजे दोतोर जालो आनी 1967 ओपिनियन पोल जालो. ताचे पयलीं हांगा कोंकणीची चळवळ चलताली तातूंत तो खूब सक्रीय आशिल्लो. कोंकणी भाशा मंडळांत ताजो खूब वाव आशिल्लो. ताणें 30 पुस्तकां बरयल्यांत. कितलींशींच असंख्य गितां रचल्यांत जीं आकाशवाणी वयल्यान आमकां आयकूंक मेळटात. म्हणजे कोंकणीच्या त्या काळांत कोंकणीक जेन्ना कोणूच मान दिनाशिल्लो तेन्ना तो आनी एक आंतोन दा पियेदाद मोरायश नांवाचे मनीस ह्या मळार खूब सक्रीय आशिल्ले. आनी म्हजे भयणीक, व्हडले भयणीक आनी म्हाका कोंकणी बरोवपाक ताणें उर्बा दिली. तेन्ना राष्ट्रमतार केन्नाय आयतारचे बी कोंकणी कविता कथा छापून येताल्यो. तातूंत आमी बरयतालीं. म्हणजे आमच्या घरांत सामकें कोंकणीचें वातावरण. आनी सरकारी कर्मचारी जावचे पयलीं तो ओपिनियन पोलाच्या चळवळींत, युनायटेड गोवन्साचे चळवळींत खूब सक्रीय आशिल्लो. तो काल गेलो. कितलेशेच लोकांचे म्हाका फोन आयले. हांवें म्हणलें तो म्हजो बापोल भाव. पूण लोकांक तें ना. लोकांनी ताका समाजीक मळार पळयला. जेन्ना हे
फेसबूक आनी वॉट्सॅप नाशिल्ले तेन्ना ताणें खूब कोंकणीचें कार्य केलां. पुस्तकां बरयल्यांत भुरग्यांची धरून तरातरांची कविताची आजी पुस्तकां बरयल्यात. अशे तरेन ताणें खूब कोंकणीचो वावर केला. बरो मनीस म्हणून लोक ताका वळखताले. त्या भायर मांडो फेस्टिवलाक ताणें 52 वर्सां सुत्रसंचालन केलें. सेगीत 52 वर्सां सुत्रसंचालन करप हो एक विक्रमूच थारता अशें म्हाका दिसता. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार काल ह्या संवसाराक अंतरले ही खबर आयकून खूब वायट दिसलें. दुखेस्त तशी ही घडणूक. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हांणी फाटलीं कितलींशींच दशकां सो मेनी डिकेड्स तांणी कोंकणीची सेवा केली. आपल्यो कविता गितां भुरग्यां खातीरच्यो कविता गितां हांचे वरवीं तांणी कोंकणीची सेवा केली. तांणी जायतीं पुस्तकां बरयलीं आनी सगळ्यांत तांचो विशेश गूण म्हळ्यार सेलियंट फीचर ऑर फोर्थ वी कॅन से ते कन्सिस्टन्सी म्हळ्यार सातत्यान ते बरयताले. अशें खंय केन्नाच खंड ना. सदांच नेमान ते बरयताले. इवन तांणी न्यूजपेपरांचेर नेमाळीं दिसाळीं हातूंतल्यान तांणी वैजकी विशयाचेर आनी दुयेंसां हांचेर बरयलें. कोंकणींतल्यान साद्या सोंप्या भाशेंत आनी जागृताय केली. ही विज्ञानाची ही तंदुरुस्त रावपाची गजाल उपदेश मार्गदर्शन दोतोर म्हणून तांणी केलें. म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे की तांच्या गितांनी एक वेगळ्या सुंदर अशी तरेची गेयता आसा. तांकां जाण आशिल्ली गीत आनी कविता हातूंतलो फरक खबर आशिल्लो. कारण कवितेंत एक वेळ बरें आसा मुक्तछंद पूण गितांत आमकां गेयता लिरिसिजम ठेको रिदम रायम हे सगळ्यो गजाली जाय पडटा. नाजाल्यार ते गावपाक कठीण वता मागीर सूर ताल लय ठेको हातूंत. तें तांकां खबर आशिल्ल्या कारणान तांची कितलींशींच गितां लोकप्रिय जालीं. रेडिओचेर तांची गितां गाजल्यांत आनी बरे बरे गायकांनी रचनाकारांनी संगीतकारांनी ती कंपोज केल्या आनी गायकांनी गायल्यांत. अशे तरेचे महान हे कवी गीतकार तांकां म्हजी भावपूर्ण नमळायेची. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव सबीना मार्टिन्स. बायलांचो साद ही बायलां खातीर संघटना आनी गो बचाव अभियान जे रिजनल प्लॅना खातीर वावरता. ह्या संघटनेन जेन्ना जेन्ना आमी इश्यूज उबारले ते गोमंतक पब्लिकेशन्सान ती बातमी दिली. खुबशे इश्यूज जेन्ना घडटाले त्या जाग्यार रिपोर्टर्स येताले आनी ह्या सामाजीक कार्याक गोमंतक पब्लिकेशन्सान खूब सपोर्ट केला आमकां आनी आशा दवरता की फुडें बी सपोर्ट आनी बातमी छापतली चर्चा जातली. खूब आनंद भोगता की गोमंतक आतां टी स्टार्ट करता. गोमंतक टी कोंकणी चॅनल आनी कोंकणीन आसा. सो आख्खे गोंयच्या लोकांक जे घटना घडटा त्या ज्या जाग्यार जी घटना घडटा थी जर कॅमेरा आसलो जाल्यार लोकां मेरेन बातमी पावता. सो हांव टीव्हीक यश हांव येता. आमकां जेन्ना जेन्ना एक इशू गांवांत घडटा एक बायलांचो प्रश्न जावं या खंय ते एनवायरमेंट हिल कटींग जाता सो त्या जाग्यार टीव्ही येवची अशें म्हाका मीन्स हांव अपेक्षा दवरता. दुसरी गजाल म्हणजे की जेन्ना टीव्हीचेर डिबेट जाता खूबदां हांवें पळयलां की सर्टन डिबेट्सांक थी बायलांक आवाजूच नासता. से आतां इलेक्शन जावपाचें आसा जेन्ना इलेक्शन्साचे बद्दल चर्चा जाता पॅनल डिस्कशन जाता थी आमकां तो बायलो तो दिसती पडना पॅनलार. ते आतां खुबशे बायलो इलेक्शन लढता आनी कॅम्पेन करतात ते केन्ना केन्ना बातमी येता
पूण पॅनल डिस्कशनान हांवें पळोवना. इवन पोल रिजल्ट्स जेन्ना येता तेन्ना हांवें बायलांक टीव्हीर पळोवना. सो ह्या बायलांक टीव्ही चर्चेन बी तांकां इक्वल रेप्रेजेंटेशन दिवचें अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करता. आनी बातमी इश्यूज जेन्ना घडटा एक न्यूट्रल व्यू दिवचो, दोनी बाजू मांडून इश्यू लोकां मुखार दवरचो अशें हांव अपेक्षा दवरतां. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारया फुडल्या खबरांचेर. स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजे राजधानी शारांत जायते प्रकल्प चालू आसात. इतिहासीक दृश्टीन खासा महत्व आशिल्ल्या बिल्डिंगांचे सोबितीकरणाचें काम नेटान चालू आसा. पाट्या वयल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या पोरण्या बिल्डिंगेंचे सोबितीकरणाचें काम नेटान चालू आसा. स्मार्ट सिटी खाला ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू आसा. कळंगूट पोरबावाडो रावपी वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटर गुंडू नायक हांकां सोमारा सकाळी चर्चीन वयताना एके स्कूटरीन 2 मुखवटे घालून आयिल्ल्या व्यक्तींनी हल्लो केलो. नायक आपल्या गाडयेचेर वयताना ताका त्या दोगांयनी आडायलो, जमनीर धुकल्लो आनी रॉडान मारलो. त्या उपरांत तो पळोवन गेलो. उपचारा खातीर नायक हांकां म्हापशा रुग्णालयांत व्हेला. ताका हाताक आनी पांयार फ्रॅक्चर जाला. कळंगूट पोलीस ठाण्यांत कागाळ नोंद केल्या उपरांत ह्या हल्ल्यांत प्रतिस्पर्धी वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटराचो सहभाग आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. मडगांव शारांत सिवेजीचेर शासनाचो तोडगो आजून काडूंक नाशिल्ल्यान लोक निरशेल्या. आयज आरोग्य विभागान आनी GPCBन मेळोन दांबाबाच्या तळ्यार सांड उदकाची संयुक्त तपासणी केली. तळ्या लागसार आशिल्ल्या जाग्यांची तांच्यांनी इमारतीची पळोवणी केली तेन्ना तांकां अनेक चुकीच्यो गोश्टी आढळून आयल्यो. पूण तांकां नेमकें कारण कितें तें सापडूंक ना म्हूण फुडली तपासणी पालिके वांगडा मेळोन चालूच उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. The joint inspection was called by the Goa Pollution Board. We have done the inspection with the Health Department, Urban Health Center, Margao. We have identified 2 houses, Plaza and the Whitson Corner, where it looks like the toilet water, sewage water is going. We have identified this point, but again it's going to the Dambaba, then we have to verify opening the drains which is a clear line. But there are some clearly visual points where the water has been going here. We'll take action as per the Public Health Act on this. We'll give a notice to the concerned owners and they will get the work done under Public Health Act. तांकां हांवें कंप्लेन दिल्ली, गोवा पोल्युशन बोर्डाक दिल्ली, हेल्थाक दिल्ली आनी म्युनिसिपालिटीक दिली आनी हांगा कलेक्टराक दिल्लें. त्या प्रमाणे आज गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मनीस मिस्टर क्लिस्टन आयला आनी दोतोर फ्रॉम हेल्थ आयला. त्यांनी इन्स्पेक्ट केला. म्युनिसिपालिटीचे एक्टर्स मनीसान त्यांनी इन्स्पेक्ट करून गेलो लास्ट टायम. आनी आज हेल्थ आनी पोल्युशन बोर्ड दोगां जाण जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें आनी तेणी पळयलां तें उदक व्हांवता तें सगळें पळयलां. घाण कितें जाल्ली तेणी सगळें पळयलां आनी तेणी सांगलां म्हाका तें एक्शन घेतलें. एक विल्सन प्लाझा जालें आनी ते फाटल्यान तें घाण उडयलें तें तांकां दाखयलें पोल्युशन बोर्डाक. तें तेणी इन्स्पेक्ट केलां. तेजेरूच एक्शन घेतलें म्हणून सांगलां. प्लस मागीर हांगासर येता म्युनिसिपालिटीक सांगिल्लें आसा ते गार्बेज दवरनाका म्हणून, ते उडयनाका. कित्याक ते तळ्यातल्या उदका बरोबर मिक्स जाता आनी ते परत घाण जाता आनी इट इज अ बीग ब्रिडींग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. ते तांकां दाखोवन हाडलां हांवें पोल्युशन बोर्डाक आनी हेल्थाकूय बी. तेजेर तांकां एक्शन घेवंक सांगलां. कित्याक म्युनिसिपालिटीक एकदां सांगिल्लें हांवें, लिंडनाक सांगिल्लें आनी हांव आमचो जॉनी क्रास्टो ताकाय सांगिल्लें. तेणी ताजे बद्दल कांयच करूं नाशिल्लें. हांव म्हणटा तेंचे कडेन विनंती करता की तेणी जाता तितले बेगीन ते डस्टबीन थंय आसा पळय तें येवच्यान दवरचें ताकी तें उदक पोल्यूट जावं न्हय म्हणून. आनी
थंडीचो हंगाम सोंपोन आतां गोंयान कडक वताच्या हंगामाक सुरवात जाल्या. पूर्वेकडल्यान वाऱ्याच्या प्रभावा खातीर तापमान वाडटले. फुडले 3 ते 4 दीस तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा. 3 मार्चा उपरांत ढगाळ वातावरण आसतले अशी म्हायती विभागाचे वैज्ञानीक राहुल हांणी दिल्या. कोरोनाचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. आयतारा आनी सोमारच्या 24 वरांत वट्ट 18 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. ह्या काळान एकूय दुयेंतीक मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 48 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.33% पावलां. ताका लागून मातशी थाकाय आसा. आतां मेरेन गोंयान कोरोनाचे 2,45,019 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,40,927 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देंवोन तो 271 पावला. सोमारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,89,921 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले, जाल्यार 31,415 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. मोपा विमानतळाक जोडपी लिंक रोडाचे बांदकाम बंद दवरपा विशीं पंचायतीन नोटीस दिवनूय काम सुरूच दवरिल्ल्यान नागजर, तुळसकाळवाडी आनी वारखंड वाठारांतल्या नागरिकांनी नागजर एकठांय येवन आयतारा निदर्शनां दाखयलीं. मागीर संबंदीताक काम बंद दवरपा विशीं आंदोलकांनी 24 वरांची मुजत दिल्ली, नाजाल्यार आंदोलन अदीक खर करतले अशी शिटकावणी दिल्ली. मात सरकारान काम बंद दवरपाचे सुवातेर पुलीस बंदोबस्तान दुप्पट यंत्रणा मशिनरी वापरून नेटान झाडांची बेसुमार कत्तल करपाची सुरूच दवरला. आमी सध्या तुळसकरवाडी मोपा विमानतळा खातीर जावपी लिंक रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा. काल नागजर हांगासर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमनीचो आनी बागायतीचो हक्क अधिकार मेळोवपा खातीर आंदोलन केल्ले आनी हे आंदोलन जाल्या उपरांत निदान सरकाराक तरी जाग येतली अशी आशा दिसताली. पूण आयज उलट व्हडा प्रमाणान पोलीस फौजफाटां ठिकठिकाणी दवरलेले आसा आनी हे काम जर अशेंच चालू रावले जाल्यार आनी शेतकऱ्यांनी जर हांचेर काम करपाक अडथळो हाडलो जाल्यार शेतकऱ्यांक अटक जावपाची शक्यताय आसा आनी त्या खातीर व्हडा प्रमाणान पोलीस दवरलेले आसात. पोलिसांक खातीर हे शेतकार भाव आपली झाडां पयसल्यान कशी सरकार उडयता निर्दयीपणे ते पळयत आसा. सरकाराक आयज मेरेन कसल्याच प्रकारची भावना ना, संवेदना ना. ह्या शेतकऱ्यांच्या पोटाचेर पांय दवरून सरकार आनी कंपनी काम जोरान चालू केल्लें आसा. ह्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा की आमी आमच्या पुर्वजांचे जमनी आमच्या फुडल्या पिळगेक दवरपा खातीर काबाड कश्ट करून हे जमनी राखल्यात आणि हेच जमनी आता सरकार व्हरता. त्यामुळे आमचो तळतळाट ह्या सरकाराक आनी ह्या कंपनीक लागतलो. मोपा एअरपोर्ट म्हळ्यार लोकांक दिसतालो पयलीं एक वरदान आसतलें, पूण हो मोपा एअरपोर्ट आतां वरदान ना तर आख्ख्या पेडणे तालुक्याक हे शाप आसा. सरकारान आतां तरी जागे जावन ह्या शेतकऱ्यांचे कितें म्हणणे आसा ते आयकचे आनी तांकां न्याय दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें मायकल लोबो कडेन संपर्क साधला. ह्या गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल काँग्रेसीनूय घेतली आनी आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी काँग्रेसचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें ताकतिकेन पणजे पत्रकार परिशद घेतली आनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती स्वताच्या बळग्यार सरकार स्थापन करतली अशें आश्वासन दिलें. सध्याचे परिस्थितीन कोण फुटून वचपाचें धाडस करीत अशें दिसना असो दावो लेगीत दिगंबर कामतीन ह्या वेळार केलो.
नवें गव्हर्मेंट फाल्यां येतकीर नवें गव्हर्मेंटाक मागीर आपल्याक जाय ती डिसिजन घेवपाक गव्हर्मेंट इज फ्री. तिसरी गजाल, आज कालच्यान 4 दीस जाले पेडणे बोवाळ जालो. पेडणेचे लोक शेतकरी सगळे रस्त्यार आसात आनी गव्हर्मेंट ते बुलडोज करपाक सोदता. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ताबडतोब ते बुलडोजींग करपाचें बंद करचें. तांचे डिमांड कितें म्हणटा तें आयकुचें आनी शांततेन ताचेर मार्क काडपाचो प्रयत्न करचो. आमकां रिपोर्ट्स मेळटा त्या कोतान काँग्रेस शूड बी एबल टू फॉर्म इट्स गव्हर्मेंट ऑन इट्स ओन विथ गोवा फॉरवर्ड अलायन्स पार्टनर. ताजे भायर कितें जाता जेन्ना ब्रिजा कडेन पावता तेन्ना आमी डिस्कस करता. फूल फ्लॅज कमिटी नाशिल्लो. थोडे कडेन फक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले, थोडे कडेन ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले पूण ते इलेक्शना एक्टीव नाशिल्ले. सो त्या हेजेर आमचे जे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले सगळे तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बाकीचे कडेन डिस्कस करून ह्यो इमिजिएटली, कारण आमकां पार्टी ऑर्गनायझेशन हें स्ट्रेंथन करपाक जाय आनी आमचे कडेन मनीस कमी आसल्यार कोता येता पूण ते फुल्ली डेडिकेटेड पार्टी बरोबर आसपाक जाय. आमचो मुखारलो कॅडर आसा तो कॅडर आमी एग्रेसिव्ह कॅडर बिल्ड करपाक सोदतात. मार्चाचे 10 तारखेर विधानसभा वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जातलो. ह्या फाटभुंयेर गोमंतक दिसाळें आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कौन बनेगा आमदार हे खासा सर्तीचें आयोजन केलां. वेंचून येवपी आमदारांचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयाच्यो घरांत उपेगी येवपी 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी ह्या भायर उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसतलीं. ह्या सर्तीची जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली. तीच प्रवेशिका तुमी जापो टीक मार्क करून तुमचें नांव, पत्तो, फोन नंबर बरोवन ह्यो प्रवेशिका 7 मार्चा मेरेन गोमंतकाच्या पणजे, मडगांव वा फोंड्याच्या कचेऱ्यांनी हाडून दिवच्यो पडटल्यो. तर आयचे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.